मोनासो कोणाच्यान करूंक जाय जिविताच्या गोणारा दोल्लीर गुलाम मोनाचो कोणाच्यान करूंक जाय मोनांतलो जीवन जालो सोय सोय कोणांतलो जेसू जालो सोय सोय मोनांतलो जीवन जालो सोय सोय कोणांतलो जेसू जालो सोय सोय बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्मेची नावी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं जेजूच्या निशिसांची वळख तांच्या कोन्या वरवीं दिसता आमची मोगाची उतरां आनी सुतनां गरजेची पूण ती कोन्यांनी दाखयली जाल्यार खरी गोवायकी जाता दर दुता सोबें कोन्यो पळोवन जायती जेजूचो पाटलाव करूंक पावली तेन्ना थावन ही जेजूची खबर परगट जायत आसा आमकांय पवित्र स्नान आनी भावात मेळ्ळा जेजूची गोवायकी फुडले पिणकेक आमी दिनात जाल्यार कोण दितलो आनी कोन्यांनी जेजूचे निशीस म्हूण दाखोवंक आनी ह्या वरवीं बापाक मोहिमा दिवंक आमकां देवाचो आदार हे मिसाचे भेटेन मागुया मोगाच्या बाबा बुडीनो आमच्या जिवितान आमी सुबाम फळां दितल्या जाल्यार जेजू सोबें आमी रिगून रावची गरज हेंच कितें जेजू आयज आमकां शुभ वर्तमानान आमकां सांगता हांव दाखवेल तुमी फांटे जो म्हजे सोबें रिगून रावता तो सुबाम फळां दिता तुमी सुबाम फळां दिवची आनी म्हजे शीस तुमी जावचे ही सन आसा म्हज्या बापाची मोहिमा आमी जेजू सोबें सदांच रिगून रावन सुबाम फळां आमी दिवंक आनी भाशेन बापाक जेजू बरोबर आमी मोहिमा दिवंक आमकां शिकोय आनी आदार दी म्हूण तेच देवा लागीं हे मिसान कृपा मागून घेवया आनी आमची भेट देवाक मानता दसली जावंक पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी मिळोडकून आमच्या पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवा लागीं बोगसणे मागुया सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सरपरविदार देवाक आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी थोडान उसारून वायट दारून आनी बोरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बागयोन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक सोमया काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर सोमया काकलूत कोर मोहिमा देवा कुंसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार कोत्तांव आमी तुका दिन वाचतांव तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटांव सुमया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सुमया देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचें मागणें आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर
एकलोस तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताचेर विस्वास दवरूंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक तूं आमकां फरमायताय. हो एकूच कोऱ्या जिविताचो नेम आमचे जिणेन सांबाळूंक आनी हे भाशेन जेजू आमचे भितर आनी आमी ताचे भितर जियोंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. दोर्नदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. सावलू जेरुसल्यांत पावलो तेन्ना सिसांच्या जोम्याक एकठांय जावंक प्रयत्न करतालो, पूण तीं सगळीं ताका भियेतालीं. तो खरेपणी एक सीस म्हूण सोतमानूक तीं फाटीं सरतालीं. ताका घेवन बार्नाबास दोर्नदुतांशी गेलो आनी वाटेर आसतना सुमी ताका कसो दिश्टी पडलो आनी उलयलो आनी कितले काळजीदारपणान दामास्काक जेजूच्या नांवान ताणें शुभ वर्तमान परगोटलें हें सगळें ताणें तांकां सांगलें. तेन्ना सावलू ताचे बरोबर जेरुसल्यांत भोवूंक गेलो आनी उर्बेन जेजूच्या नांवान प्रवचन करूंक ताणें सुरू केलें. पूण ग्रीक भास उलोवपी जुदेवांक कोडे उलोवून आनी तांचे लागीं हुजत करतच तांणी ताका जिवेशी मारूंक चिंतलें. हें आयकून भावांनी ताका सेजाऱ्याक व्हेलो आनी हांगा तावन ताका परत तार्सुसाक हाडून दिलो. आख्ख्या जुदेयांत, गालिलियांत आनी सामारियेंत पवित्र सभा संवस्थायेन जियेताली आनी सुमयाची भोक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन बरोवन ती वाडत वेताली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. व्हडले सभेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करता. सगळीं म्हणुया. व्हडले सभेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले. सगळीं प्रितूम शेकान शेक सर्वेस्पराचो उगडास करूं. ताचेशी परतून येतली. सगळीं राष्ट्रां मेळून ताका पांयां पडटलीं. ताका पांयां पडटले संवसारांतले सगळे व्हड व्हड मनीस. मातयेक पावतलीं तीं सोमेस्त ताचे मुखार मान बागोयतलीं. जबाब. व्हडले सभेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले. आनी म्हजो वत्मो तांचे खातीर जियेतलो. म्हजीं भुरगीं बाळां ताची चाकरी करतलीं. फुडले पिळगेक सर्वेस्पराची खबर परगडटली. अजून जल्माक येवंक नासलेले पोरचेक ताचे बरोबर अशें गायतलीं. हें सगळें केलां सर्वेस्परान. जबाब. व्हडले सभेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले. भाग्योन जुवांवाचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, खरो मोग म्हणल्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय, बोगोर कोन्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आमचें अंतस्करण आपणाकूच गुन्यांवकार दिसलें लेगून हे एकेच खुणे वरवीं आमी स्वता प्रमाणें चलता म्हूण आमकां गमून येतलें. आनी आमची काळजां ताचे मुखार आमी शांत करतल्या. कित्याक देव आमचे अंतस्करणा परस व्हड
आनी सगळें ताका थावें. प्रितीच्या भुरग्यांनो, आमचें अंतस्करण आमी गुन्यांवकार म्हूण दाखयना जायत जाल्यार देवा मुखार आमकां पूर्ण विस्वास आसा. कितेंय आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचे कडचें मेळटलेंच, कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटा आनी ताका मानता तें आमी करता. ही तर ताची आज्ञा. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी बावाड दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिला त्या प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सोबें जियेता आनी देव ताचे सोबें जियेता. तो आमचे सोबें जियेता म्हूण ही खुणा आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला. देवाचें उतोरें. म्हजें सोबें रावात आनी हांवूय तुमचे सोबें रावतां. जो म्हजें सोबें रिगून रावता तो सुबां फळां दिता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव खोरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजें सवें फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो भेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. म्हजें सवें रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रावतां. फांटो दाखवेलीक लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपशीं फळां दिवंक जायनात. तशेंच तुमी म्हजें सवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जो म्हजें सवें रिगून रावता आनी जाचें सवें हांव रावतां तो सुबाम फळां दिता, कित्याक म्हजे बिरे तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजें सवें रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलोल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा कोत्तात आनी उज्यान उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजें सवें रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचें सवें रावती जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबाम फळां दिवचीं आनी म्हजें शीस तुमी जावचें, ही म्हज्या बापाची मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमानी. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमकां आदल्या खोरारान जायते फावटी इस्रायल पोरशेक एका कामोळ्याक सोर केल्ली आमकां दिसता. जावं प्रभादेंच्या पुस्तकांनी जावं स्तोत्राच्या पुस्तकान आमकां इस्रायल पोरशेक एक दाकांचो मोळो अविनियाड हाका सोर केल्लो आसा. आनी ह्या आदल्या खोरारांत आमी पळयता, अदी करून आमी पळयता इसायास प्रभादेच्या पुस्तकांत कांय बरीं उतरां आमकां थंयसर मेवतात. कोण बरीं देव कितले मोगान आनी आपुरबायेन ह्या दाका मोळ्याचो तो मोग कोत्ता, आपुरबाय कोत्ता, ती वसयता.
पूण इतलोय वावर करून ह्या दाखा मोळ्याक पोरवीं देवाक कितें मेवता रानवटी दाखो मेवतात. अशें आदल्या करारांत इस्रायल पोरशेक एका दाखा मोळ्याक सोर केल्लो आसा जो दाखो मोळो देव वसयता. पूण जे देव बरी फळां रावतालो ते मेळचे सुवातेर देवाक सुरेस्पर देवाक रानवटी दाखो ताका फावो जातात. बाबडीनो नव्या करारांत आमी आतांच आयकल्ल्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्याक एके दाख वालीक सोर कोत्ता आनी आपल्या शिसांक तो फांट्याक सोर कोत्ता आनी म्हणटा हांव दाख वेल तुमी फांटे. जो म्हजे सवें रिगून रावता तो सुबाम फळां दिता. आमी जाणाव आमच्या गोडीक गोंयांत दाख वालो आमकां दिसनात पूण पालेस्तिनान असल्यो दाख वाल्याचे मोळे थंयसर आसतात. आमच्या गोंयान गोडीक दुसरे भाशेचीं झाडां पेडां आसात. आमचे आंबे पणस पेरी असलीं जायते भाशेचीं झाडां आसात. आनी आमी जाणाव जेन्ना ह्या झाडांची खांदे आमी कातरले जाल्यार ते खांदे सुकतात आनी मोडटात. ताच्यान आनीक फळां दिवंक जायनात. पूण जे खांदे झाडाक रिगून आसतात ताका ह्या झाडाचें एके भाशेन न्यूट्रिशन ताका मेळटा. आनी हे फांटे हे खांदे ह्या झाडाक रिगून रावले देखून ताका तीं फळां दिवंक पावतात. बाबडीनो हेंच चित्र आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरून आयचें शुभ वर्तमान जे जेजू आमकां सांगता हांव दाख वेल तुमी फांटे तें आमच्या मनान आमी हाडुया. जेजू आमचो दाख वेल. जेजू एके भाशेन आमी म्हणूं येता तो जावन आसा रूख आनी आमी जावन आसा ताचे खांदे. जो जेजू सवें रिगून रावता तो आपल्या जिवितान सुबाम फळां दिवंक पावता. तर गरजेचें म्हणल्यार बाबडीनो आमी सदांच जेजू सवें रिगून रावंक टू बी रुटेड इन जीजस. जेन्ना आमी जेजू सवें रिगून रावता तेन्ना आमी सुबाम फळां दिवंक पावतले. जरी तर आमी जेजू सवें रिगून रावनात जाल्यार आमी सुकलेल्या फांट्या भाशेन खांद्या भाशेन आमी सुकतले आनी मोडटले. तो बाबडीनो आमकां कितें भाशेन आमच्या जिवितान आमी उगडास करुया आमच्या पवित्र स्नानाचो. जे दिसा जेजू आनी आमचे मदेक खोल मोगाचो संबंद सुरू जाला. जे दिसा आमकां देवाचें जिवीत फावो जालां. द लायफ ऑफ द स्पिरीट द डिवायन लायफ आमकां मेळ्ळां. जेन्ना आमी एके भाशेन पातो करता तेन्ना एके भाशेन आमी सुकलेल्या फांट्या भाशेन जाता खातुलेल्या फांट्या भाशेन आमी जाता. देखून गरज आसा आमच्या जिवितान आमकां हें दैवीक जिवीत जें आमकां मेळ्ळां तें आमी सदांच सांबाळूंक. हे दैवीक जिवितान दिसान दीस आमी वाडूंक जेजू सवें आमी रिगून रावंक. आनी अशें कोत्ता तेन्ना बाबडीनो देव आपल्या आपुरबायेन आमकां एके भाशेन भेंडटा म्हूण आमकां जेजू सांगता. जो खांदो फांटो फळां दिना तो कातरून उडयतात आनी जो फळां दिता तो अदीक फळां दिवचे पासत तो भेंडटा. अशें जेजू आपल्या बापा विशीं आमकां सांगता. हेच भाशेन आमच्या जिवितान आमी तर सुबाम फळां दितले बरीं फळां दितले जाल्यार जायते बावडी देव आमकांय भेंडटा. हे आमी भाग्योन पावलूच्या जिवितान आमी पळयता. पण भाशेन आमी पयले वाचपान आमी आयकलां भाग्योन पावलू पयली सुवातेर ताका क्रिस्ताची ओळख नासली तेन्ना तो क्रिस्तांवांक दुमाळो दितालो. पूण उपरांत क्रिस्ताक तो भेटलो. क्रिस्ताचें दर्शन ताणें घेतलें. क्रिस्ता पासत कितेंय करूंक तो तयार आसलो. म्हाका क्रिस्त मेळ्ळ्यार ताची ओळख म्हाका मेळ्ळ्यार हेर सगळें म्हाका नुकसाण अशें तो म्हणटालो. म्हाका क्रिस्ता सवें रिगून रावंक आनी ताजें सवें जिवंक हीच म्हजी आशा अशें भाग्योन पावलो तो आमकां म्हणटा. म्हण जेन्ना ताका क्रिस्त मेळ्ळो क्रिस्ता सवें तो रिगून रावन पवित्र सभे खातीर तो सुबाम फळां दिवंक पावलो. क्रिस्ताक तो सुबाम फळां दिवंक पावलो आनी क्रिस्ता पासत तो जायतें सोंसूंकूय पावलो. एके भाशेन देवान ताका ताच्या राजा पासत ताका भेंडलो. ताका मार फार केलो. ताका बोनकोण फावो जाली. ताका सेदेबावडी तो तारवार वयताना तारून लेगून फुटलें. ताका फातरायलो. हें सगळें क्रिस्ता पासत सोंसूंक तो आतां तयार आसलो. कित्याक
क्रिस्ता सवें ताका खरें मोल ताका कडून आयलें. क्रिस्ता पासत तो जिवंक वावुरलो आनी क्रिस्ता पासत बरीं फळां दिवंक तो पावलो. वेता थंयसर ताणें क्रिस्ताची बरी खबर परगडली. कोश्टां दुमाळ्या मोदें क्रिस्ताक तो गोवाय जालो. तर बाबडीन आमच्या जिवितान आमी क्रिस्ता सवें रिगून रावन आमी क्रिस्ताची गोवाय कशें आमी जिवंक वावरुया. आमच्या जिवितान सुबाम फळां दिवंक आमी वावरुया. आनी फळां कसलीं जायत? फळां मोगाचीं, फळां शांतीचीं, फळां गोजेवंतांक खावपाचीं असलीं फळां आमच्या जिवितान आमी दाखोड करूंक आयचें दुसरें वासो बागून ज्यो आपले शिटीन आमकां म्हणटा ताच्यो आज्ञा पाळून आमी आनी एकामेकाचो आमी मोग करून आमी क्रिस्ताक आमी बरीं फळां आमी दिवंक पावता. जी भाशेन बागून पावलोन आपल्या जिवितान केलें ते भाशेन आमच्याय जिवितान आमी करूंक वावरुया. आमच्या जिवितान असलीं मोगाचीं फळां आमी दाखोड करून क्रिस्ताचे खरें गोवाय कशें ह्या संवसारान आमी जिवंक आमकां खरीत भाशेन जेजूचें बोळ आनी कृपा ह्या मिसांत मागून घेवया. देवाच्या उतरांतल्यान आमचो बाबार्थ शिवो जाला. होच बाबार्थांत आमी सगळीं सांगातीं उसारुया. सतमंत देवाक, सर्पविदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरबी संभवलो. आंकवार मारयेंत तावन जल्मलो. पोंस पिलाता काल ताणें कोस सुचले. ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. सर्गार सोडलो. सर्पविदारा देवा बापाच्या उसव्याक बसला. थंय तान जिवी आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. देव आपल्या शिसांचो मोग कोत्ता ह्या विस्वासान आमची मागणी उबारुया. आमचो जबाब जातलो, जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याचे पेरोनाक उक्ते मन दवरूंक आनी अडचणी मदें आपले कोन्यांनी आनी शिकोवणे भावार्थ्यांक जेजूचे गोवाय जावंक सारको मारोग दाखयल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमी पवित्र स्नान घेतल्यांनी जेजूक गोवायकी दिवंक आमची जबाबदारी वळखून पवित्र आत्म्याच्या बोलान सदांच हुरबेवून आसूंक आनी समाजीक तशेंच मानसीक निती खातीर झुजूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी अदीक करून पवित्र स्नान घेतलेल्या भावा भयण्यांनी कसल्यो येवजण्यो फुडें काडटा तेन्ना जेजूची शिकवण मनान धरून त्यो काडूंक आनी पोजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. कोविड-19 हे पिडेक लागून जायतीं जाणां हॉस्पिटलांनी इलाज दिवंक तशेंच वॅक्सीन तयार करूंक जायतीं वावुरल्यात. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना तांकां आपल्या वावराची खुशालकाय मेळूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमचे फिरगोजेंत वावरूंक आनी गोवायकी दिवंक आमकां सदांच उर्बा आसूंक आनी आमची फिरगोस भावार्थ्यांचो फोलेर जावंक म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. भोव मोगाळ बापा, पवित्र स्नानाच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां तुजे गोवाय केल्यात.
पवित्र आत्म्याच्या बळान बरी फळां आमी दिवन तुजे मोहिमे खातीर आमी ती तुज्या राजा खातीर आमी ती वापरूंक आमकां तुजो आदार फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मोशे बाबा बुडीनो हे आमचें बलिदान सर्पविदार देवा बापाक मानता तसलें सामूण मागात. सर्गींचे बापा जेजू कोरी दाखवेल आनी आमी तिचे फांटे वो आमचे मोदें ताणें उपसयल्लो जिविताचो एकवट ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं वाडय. हे पोरी आमची खालती भेटवणी तुका मानो आनी आमच्यो 2 दिसाच्यो सालत्यो साद्यो कोन्यो लेगून तुजे मुखार भोव फळादीक जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं आमचीं काळजां उबारुया सर्वेस्पुराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पुरा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हड त्या दबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताचे परम योजनान आदल्या योजनांक सुपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संदसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पो तूं सर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उन सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नांवीं येता ताका सोय उन सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. सावंती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन खोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
Bavarta good porgo tuya, Jesu melo, Jesu shivon salha, Jesu noviane tolo. Bapa Jesu chamonna so ani punor shivon puna so ami bhakti puni gudas kuttao, ani oshivita so undo ani sarvanichi kal sukha samor bitao. तुझे मुखार येऊन कान तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कुडा निरोगो सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्पराके पृथ्वीचे विसरलेचे पवित्र वेचो गुणास्कोर आणि फ्रांसीस आमचे बागून बापा फिलिप नेमचे गोणी बापा आणि सगळ्या यादिके वर्गा बराबर तुका प्रिती मोगांत वाडोय. पुन्हा जेवणपणांचो बरोसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भयणी बाबांची काकूत कर तांकां ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या समजताक तुजें पडझड मुखार वाडपड्यांक फावो कर. आमा समजताची दोया करून मागता आंकार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पती बेगीन जुसे बेगीन दूद उता आनी सूर काडीन तुका मानवल्यात हे सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तां सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. तुजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tia Jesu vorbi, Tia Jesu sangata, Tia Jesu tai, पवित्र आत्मेचे एक कोणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. तुमी सुबाम फळां दिवची आनी म्हजे शीस तुमी जावचे हीच म्हज्या बापाची महिमा. ही जितूची उतरां मनान धरून आमी सुबाम फळां दिवन जितूचे शीस म्हूण आमी दाखोवंक आनी बापाक आमी महिमा हाडूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निबार. सर्वेस्परा वायटांतलीं आमकां निबार. दया करून जिवितान सबोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवांशेन ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रोगत आमी सेवंक वेतांव ती आमचेर सुट्टी आनी खास सडिना जावं पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ओ जेजू आमचो सोडवंडार सजावन आसा दाख वेल आनी आमी ताचे फांडे. हे जेजू सवें सदांच आमी रिगून रावतलीं आनी सुबाम फळां दितलीं आमी सगलीं जावन आसा सुभागी. सुमिया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
लोक संपोर साधना वरलें बसत आमी कितें ते मागणे ओतमीक कमिन्या आमी म्हणटा मोशे जेसू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता सोगटां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजें काळजान ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सरशिलो कडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गीचे बापा आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसा जेजू आनी आमचे मोदेन जाल्लो तो एकवट ह्या पवित्र जेवणांत तुवें वाडयलोय देखून दिनवाशी काळजान आमी तुजे लागीं मागता ह्या जेवणा वरवीं आमी जेजू भितर आनी तो आमचे भितर दिसान दीस चड जियो सगळें आमचें जिवीत मोगाच्या फळांनी बरो सगळीं मनशां आमकां जेजूचे शीस म्हूण ओळखूं आनी तुका बापा महिमा आनी व्हडवीक आमी दिवंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं बसुया देवाची कृपेन आनी ग्रोस मातेची रिती पोरमणे लग्न जावंक फुडें सल्ल्यांत रोमेरियो मायकल एंड्रू डिकॉस्टा आंकवारपूत आनी सेतो जॉन डिकॉस्टा आनी सुझेन फिलोमेना डिकॉस्टा रावता आसनोरा आनी एंड्रिया असामशन फेर्नांडीस आंकवादू दामासियाना रुजारियो एड्रियन फेर्नांडीस आनी अनुन्सियासन फेर्नांडीस रावता पनारी इजोन आसा पयली चीट देवाची कृपेन लग्न जाता वेन्सी जॅक एंथनी पेरेरा आंकवारपूत पॉल कायतान पेरेरा आनी मीना कामल पेरेरा रावता कोटारबाट आल्दोना आनी फेलिझा सिक्वेरा आंकवादू जुलियां दोमिंगो सिक्वेरा आनी एफी सिक्वेरा रावता पांत कारोना इजोन आसा तिसरी शीट देवाची कृपेन लग्न जाता सेबी आंद्राद आंकवारपूत पावलो आंद्राद आनी मागदलेना पावलो आंद्राद रावता नुवे आनी पॉलिता फेर्नांडीस आंकवादू रुसारियो फेर्नांडीस आनी जोझफिना फेर्नांडीस रावता रानोय आल्दोना इजोन आसा तिसरी शीट हांचे लग्ना विशीं कसलीच आडखळ आसा जाल्यार सांगून दिवपाक कायदो आसा सुमानाची कार्यावळ मेलोल्यांक मिसा ह्या सुमानांत मंगळारा दीस 7 वरांचेर तितो डी मेलो सेगुंदो वाडो कुर्जिये म्हयन्याचे मीस बुधवारा दीस 7 वरांचेर इजाबेल सिक्वेरा निवी कारोना तिसऱ्या वर्साचें मीस बेरेस्तारा दीस 7 वरांचेर एंथनी फेर्रांव पानारीन तिसऱ्या वर्साचें मीस शुक्रारा दीस 7 वरांचेर आल्बा रॉड्रिगेस कितला म्हयन्याचें मीस मोगाळ बाबाबडिनो ह्या दिसांनी आमच्या देशान आनी आमच्या गोंयान कोवीड-19 ही महामारीक पिडा वाडत चडत आसा
हे पिडेचेर झुजूंक आनी जैत व्हरूंक सगल्यांनी वावुरची गरज आसा. सरकारान सुचयलेले उपाय वेव्हारान घालून आमी ह्या दिसांनी इगोर्जेन समोरुमताव ती मिसां लोकां बिरेत कोत्ताव. बावार्थ्यांनी हाची नोंद करची आनी परिस्थिती सुदारप पासून आनी फुडें SOPच्या बाबतीन आदोल बदल जाय पर्यंत इगोर्जेन पोरशी मिसान वांटो घेवंक येवचें न्हय. जाणी फुडल्या सुमानान मिसांची इंतेसां भेटयल्यान तांची इंतेसां पासत आमी मिसार मागतल्यांव. अशें आयतारा दिसा 8 वरार एकूच मीस आमी समोरुमतल्यांव आनी सुमानाच्या दिसांनी 7 वरार एकूच मीस जातलें. ह्या पेस पिडेच्या ओथीर आनी गंभीर काळान जण एकल्यान आपआपल्या भलायकेची काळजी घेवची आनी दुसऱ्यांची भलायकी सांबाळूंक पावलां मारचीं. आमी मायेच्या म्हयन्यान भितर सरल्यांव. मायेचो म्हयनो सायबीन मांयक भेटयलोलो म्हयनो. तिची विनंती मागतल्यांक ती आपलो आलाशिरो दिता आनी आमची मागणी देवा सवें उबारता. सायबीन मांयक भेटयलोल्या म्हयन्यांत एकेकेरीत भाशेन तिची मोजत मागुया आनी आमा समेस्तांक पिडे शिडेंतली आनी वायट विघ्नांतली राख आनी सांबाळ म्हूण आमच्या कुटुंबांनी केल्ल्या दिसपट्ट्या मागण्यांत आमी मागुया. आमच्या बिस्प साहेबान हालींच उजवाडाक हाडलेल्या सर्क्युलरांत ह्या म्हयन्यांत एकेकेरीत भाशेन तेर्साच्या भोक्ती मागण्यांचो वापर करूंक उलो मारला. तेच परी गवळी बापान मायाची 7वी म्हणजे येता तो शुक्रार COVID-19 पेस पिडेंतली देवान आमकां निवारूंक मागण्यांचो आनी पिराचिताचो किरीत दीस कसो पाळूंक विनयला. तशेंच मायेची 13वेर फातिमा सायबिणीच्या पोरबी दिसा आमची आर्किदियोसेसीन मागणे आनी उपास करून हो दीस सारूंक ताणें आमंत्रण केलां. देवान बेगीनूच ही पेस पिडा आमची वेली पयस करूंक आनी आमकां नव्यान शांती समाधानाचे आनी सुरक्षेचे दीस मेळूं म्हूण आमी ह्या निमलोल्या दिसांनी एका मोनान आनी एका काळजान मागुया. सेंट रीथ ऑफ कासिया कारोना कॉपेलान फाटलीं 6 वर्सां पाद्री मारियानो ग्रेगोरियो द मेनेझस कॉपेलांव कसो वावुरला. ताची बोलदी जावन फादर कायतानो डिसुजा हाका नवो कॉपेलांव बिस्प साहेबान नोमियाल्ला. पाद्री मारियानोन आमची फिरगोशेक दिल्ले सेवे पासत ताचे दिनवास आठयतांव आनी नव्या कॉपेलांव पाद्री कायतानो हांकां माय मोगाचो येवकार दितांव. नवो कॉपेलांव जुनाचे पयलेर मेरेन आपली सुट्टी घेतलो. आयच्या मिसाचें लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक आदार दिल्ल्या जोनस लोबो हांकां आमी काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटाव. तुमकां सगल्यांक म्हज्या यादनीक बाबांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान सूख शांतीचो आनी बरे भलायकेचो आयतार आनी सातोळो आमी आवंडेतांव आनी मागतांव. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. सर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.